नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरो भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. ऑब्वियसली जो आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार शिक्षणाचो. आनी प्रश्न इतलोच की जे SOP सरकारान 10वी आनी 12वी खातीर काडल्यात ते कितले रेलवंट आसात, प्रॅक्टिकल आसात आनी एक्चुअल ज्या संस्थांक इन्स्टिट्युशन्सांक ह्यो गजाली इम्प्लिमेंट करच्यो पडटल्यो तांकां कितें दिसता. आमचे बरोबर आसात गोवा हेडमास्टर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष मारियान वालादारीस. मारियान बाब, वेलकम टू द शो. तुम्ही सरकाराचे निर्णय आयकलो, यू हॅव सीन द SOPs ऑल्सो. सो वॉट इज युअर रिएक्शन? कितें दिसता? We, at a very outset, we welcome the move of the government for the cause of education, because we also want to give something good to the students. But going to the SOPs and other things that will be enforced, there's a lot of oppression. The ground reality will be totally different than what is given on the SOPs. In the first case, they say in each class there should be 12 students. Let us take a class of 50 students now, which will be broken off into 4. So one class will be broken off into 4 divisions. Further, there are 2 divisions in the school, it will become 8. Now the problem comes, each teacher will have to teach in 4 classes or might be 8 classes. The same portion, the same topic on the same day. Our fear is, will the teacher concerned be able to cope up in 4 divisions per day? Will the quality be remain the same, or the quality of the teaching might little come down as she moves from one class to other continuously? Secondly, parents have got a fear, as many parents also told us, that they are not ready to send the students to school because of this COVID. Our fear is, if the parents do not send the students to school, what is the next step by the department and by the government? Is the department going to tell us to continue with the online classes for those who are not coming to school? Won't it be an extra burden on the teaching faculty to teach in school as well as to teach online? Will they be able to cope up both the pressures online as well as teaching in the classes? Thirdly, the SOP says sanitize the entire school. Daily sanitization. So definitely it's going to become extra work for multitasking persons, as well as the expenditure is going to increase. With the sanitizers and other work, floor sanitizers and other things, spray guns, the cost level is going to increase. Also, the SOP says that we should have thermal guns, thermometers, oximeters, etc., etc., etc. So definitely the financial burden is going to increase there. So how the school going to manage? How the school going to buy this thing? How the school going to sanitize the place? Multitasking personnel might be ready to do it, but the material has to be there. Many of the schools are financially not sound. We have requested the government, the department, and again we request, at least give us what is due to us, if not something extra. Because even the last time I told you, the maintenance grant of last year is not come. Yes. So at least release that so that we can do the expenditure of sanitization and other required material. Definitely we can continue with the SOP that is given by the government in the school. But once the students leave out of the school gate, will they follow the standing instruction? Will they maintain the social distance? Will they wear the mask? Is a big question mark. And wherever there are a number of students are more in the school, they'll be having more problems in controlling the students. Yeah. एक इशू जो आसा सर, तो इम्पॉर्टंट म्हळ्यार डेली क्लिनिंग, सॅनिटायझेशन, इवन लॅबोरेटरी भितर सांगला की डिसइन्फेक्शन सगळी गजाली जावपाक जाय म्हणून. इन रियलिटी प्रॅक्टिकली कितली डिफिकल्ट ह्यो गजाली. आनी एक गजाल आसा, जर स्कुलाचो खंयचोय स्टाफ जर हाय रिस्क दिसलो जाल्यार ताकाय बी आयसोलेट करपाचो ह्योय SOP भितर गजाली घाल्यात. How difficult it is to manage from an institution's point of view on ground? Now on ground level, समज एकूच टीचर कोविड जाली, ताचो जागो कोण घेतलो?
who is going to teach a subject? भुरग्यांक कोवीड जाले भुरग्यांक घरा दवरून जाता पूण टिचरीक कोवीड जाली ताजो सब्जेक्ट कोण शिकयतलो? Then laboratory, computer lab are to be sanitized. Is it really possible to sanitize all the computers with 75% alcohol things? Will the computers remain like that, or there will be some problem with the computers? So ground reality will be totally different than what is given on the SOP. There will be a lot of problems coming up as we start with it. दिसता तशें आसपाक ना तें दिसता तशें आसपाचें ना. आय थिंक एक गजाल सद्याक आफ्टर दीस डिसिजन पेरंट्सांचो फीडबॅक तुमकां कितें आयला? कारण एक आमी संडे आमी स्टोरी केल्ली रिगार्डींग द अंडरटेकिंग that schools intend to take from the parents, that they are sending their child in the school at their own risk म्हणून. So how is the response from parents? Some of the parents have already spoken to the head. They said आमकां धाडपाची आमी धाडचे नात म्हणून कित्याक तांकां भुरगीं व्हडलीं. You can say the health is important. They are not ready to send because of all these factors. So असले केसींक आमच्यान कितें करूं? पेरंट्स धाडनात. ते म्हणटात ओरोस ताकून पेडे जाल्यार कोंताक येता म्हणटा ती. थोडींतलीं आसात ओरोस पासून पेडे जाल्यार कोंताक येता पूण आमची भुरग्यांची बोला कितें? आमची भुरगीं आमची आपुरबायेची ताची धास्ती तेणी काडूंक जाय. वॉट अबाउट दॅट अंडरटेकिंग? अंडरटेकिंगाची कितें? अंडरटेकिंग हाजे एसओपीचेर ना पूण सेंट्रल एसओपीचेर आसा. पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी अंडरटेकिंग दिवंक जाय म्हणून. बिकॉज कितलीं माय पाय आनी भुरगीं रेडी आसतलीं अंडरटेकिंग दिवपाक इवन स्कुलान काडलें जाल्यार कितलीं जाण रेडी आसतलींच? जायते जाण म्हणटले आमी दिनात कित्याक आमी रिस्क घेयनात. समज फाल्यां भुरग्यांक कितें जालें जाल्यार कोण करतलो? आनी दुसरें आनी एक आसा एसओपींत कावन्सिलर्स आनी दोतोर आसूंक जाय म्हूण स्कुलांनी. खंयचे दोतोर मेवतले काय? खंयचे कावन्सिलर मेवतले? एक एक स्कुलान एक एक दोतोर आनी कावन्सिलर दवरपाक. बरोबर. एक व्हडलें प्रॉब्लेम. एक सर मुद्दम विचारचें दिसता न्ही, दिस प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम, प्रॅक्टिकल क्वेश्चन. तो म्हळ्यार आतां खंय तरी ऑनलायन शिकयताले आनी ताजी मोर ऑर लेस घडी बशिल्ली. आतां जर ह्यो क्लासीस स्टार्ट जाल्यो जाल्यार स्कुलाक 10वी आनी 12वी ह्यो दोनीच्योय ऑनलायन क्लासी बंद करच्यो पडटल्यो. जर तर स्कुलान शिकयता जाल्यार म्हाका दिसता ऑनलायन आनी क्लासीक कित्याक? न्ही, समजा तुमी सांगलें की पेरंट्स, इमेजीन 50% पेरंट्स डू नॉट वॉन्ट टू सेंड देअर चाइल्ड टू स्कूल and 50% send their children to school. So online ह्या परिस्थिती भितर चालू आसतले काय नासतले? तेंच हांव म्हणटालो आतां आमकां तुजो दोबरात वावर जातालो न्हू. एक सायडीन ऑनलायन शिंगोय, दुसरे सायडीन इस्कॉलान शिंगोय. आनी इश्कॉलाक 4 फावटी शिकय. इस्कॉलान 4 फावटी शिंगोय आनी ऑनलायन आनी एक फावटी शिंगोय. पूण इस्कॉलान शिंगयता तेन्ना ऑनलायन शिकोवपाक जावचें ना. सो ताका एडिशनल टायम जाय पडटलो ऑनलायन शिकोवपाक. So something has to be adjusted somewhere. It is very difficult. कित्याक जर आमी क्लास 9-8 ते समज 11:30 पासून केल्यो ताजे उपरांत टिचरीक आसा जातले रोखडीच ऑनलायन घेवपाक जावचें नात. ताकाय तर मातशें वेळ जायो न्हू. एक इम्पॉर्टंट इशू उरता लॅबोरेटरीचो. इवन इफ समजा ऑनलायन क्लासीस चालू दवरल्यो जाल्यार लॅबोरेटरी फॉर 10th आनी एस्पेशली फॉर 12th ह्या इशूचे कडेन तुमी कशें पळयतात की समजा फाल्यां हेंच जालें सगळ्यो गजाली, थोडी भुरगे लॅबाक येवपा लागले, थोडे भुरगे स्कुलांनी येनात, अशी परिस्थिती भितर हाव टू सॉल्व दॅट प्रॉब्लेम? ऑर इवन इफ सपोज टुमोरो गव्हर्मेंट डिसायड्स की ओके वी विल कीप दीस डिसिजन ओल्ड, वी विल ओनली स्टिक टू ऑनलायन, जाल्यार लॅबोरेटरीचो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करपाचो? लॅबोरेटरीचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक डिफिकल्ट जाता भाशेन. लॅबोरेटरी प्रॅक्टिकल करूंक जाय जाल्यार भुरग्यांनी येवचें पडटलें. एटलीस्ट समजाक एक तर पावटी भुरग्यांनी येवचें पडटलें स्कुलांत कित्याक ताचे कंप्युटर प्रॅक्टिकल आसात जाल्यार सायन्स प्रॅक्टिकल आसात. सो सायन्स प्रॅक्टिकल ऑनलायन डेफिनेटली करूंक जायनात. बरोबर. सो ते एटलीस्ट सोमनाक एक पावटी तर प्रॅक्टिकला खातीर स्कुलांत येवचें पडटलें. तुमी कितें म्हणटात? जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसींग दीस, तुमकां कितें दिसता की सरकारान 10th आनी 12thची फक्त प्रॅक्टिकल्स जर अलाव केली आनी क्लासीस जर आतां आसा तश्योच ऑनलायन कंटिन्यू केल्यो, विल दॅट बी अ बेटर ऑप्शन? I think there should be a better option. Online classes continue केल्यो. Practical आनी कोणाक डिफिकल्टी आसात समज ऑनलायन समजूंक येना, मॅथ्स डिफिकल्टी ऑर एनी सब्जेक्ट डिफिकल्टी आसात
तेमी येवन डिफिकल्टी सॉल्व करपाच्यो. So teachers will be open for that. जेन्ना प्रश्न आसा तांचे, they should come to school at that particular time. Or when they're coming for practical, wait a little longer, get a difficulty solved, take some extra questions, extra sums from teachers, get it solved. So that level also can be worked out so that we can reach out to the students. So you are saying the best option right now is practical staggered manneran start करपाची, but classes ज्यो आसात त्यो classes आता आसा तश्यो online चालू दवरपाच्यो, so it reduces the risk. It is better for the institution also to manage. It is better for the teacher also. एक lecture 4 फावटी घेवची पडना, and it is safer for students and parents also. Is that what you are saying? Is that a better option that government needs to look at right now? Looks like it's a better option. There is safety of the students is there, safety of the teachers is also there, and safety of everything is there. At the same time, we can reach out to the students, to many, including those who are not ready to come to school. So they can be also taken care. Others, those who want to come with a difficult, as I told, should come to school. एक गजाल घाला की टीचर्स आणि विलिंग स्टुडंट्स शुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर दॅट सोशल डिस्टन्सिंग इज मेंटेन्ड म्हणून. इज दिस प्रॅक्टिकली पॉसिबल? It's not practically possible. How half the willing students will maintain social distance? There should be some extra, might be security or somebody who has to do it. Willing students like that all might be willing to do it if I say. So are we giving responsibility to everybody to maintain social distance? And will other students listen to them? That's the second question. They might tumi kon amka sangbak. And wearing of the mask for an entire time also will be difficult. Even as far as the health is concerned, will be able to breathe properly. And even teachers with the mask on will be able to teach properly. Talking and talking will one day get suffocated with the mask on. Correct. So तुमकां दिसता की राइट नाव बिकॉज एक गजाल तर क्लियर आहा, आवर डेथ्स एवरी डे ह्यो चालूच आसात. या नंबर्स आर गोइंग डावन, but also they are not down so substantially that we can put children at risk. I think आणि एक गजाल म्हाका कंटिन्युअसली खूप जाण दोतोर फ्रेंडय सांगतात की व्हायरल फिवर वा नॉर्मल सुद्धा जेन्ना व्हायरल असता, नॉर्मल आमगे सिजनल, तो सुद्धा सगळ्यात चड स्प्रेड हो स्कुलांतल्यान जाता. बिकॉज सगळी भुरगीं एकठांय येतात, पावस आणि सारको आमची जुनाक स्कूल स्टार्ट जातात, सीझन चेंज जाता, एकट्याक थंडी जाली ती सगळ्याक पावता, थंयच्यान ती घरा कडेन पावता, घरा कडच्यान ती ऑफिसांनी पावता. सो अशी परिस्थिती भितर जेन्ना कोविडा सारको इतलो व्हायरल व्हायरस आसा, and we still have cases, it is not that we don't have cases, are we willing to take that risk? कारण ज्या राज्यांनी स्कुलां ओपन करपाचो प्रयत्न केल्लो तातूंतली कितलीशींच राज्यां सद्याक तो निर्णय रिव्हर्स केला किंवा करपाचो विचार करतात. अशी परिस्थिती कितल्या राज्यांनी भुरग्यांक कोविड जाल्लें आसा. कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, कितल्यो टिचऱ्यो मेल्यात. सो दीज आर रियल प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स. आणि एक गजाल म्हाका स्पष्टपणान दिसता सर की we should not try something which is so dangerous when some other state has already gone through that process. Realized what happens if you go through that process, and they are trying to reverse. So अशी परिस्थिती भितर are we going to stick to our decision? Best thing, we still have time. 21 तारीख म्हणा, we have time. 10 दीस आसात. I think everybody needs to rethink on this decision. Sir, एक लास्ट गजाल before I let you go. तुम्ही लास्ट टाइम आमकां सांगिल्लें की मोर देन 90% PTAs आर अनविलिंग म्हणून. अजून पर्यंत पर्सेंटेज तीच आसा? सद्याक आमी आनी परत आनी सर्वे काडूंक ना. सो पर्सेंटेज तितली आसा देंवल्या ती म्हज्यान सांगूंक जायना. बट तुमकां इनिशियल जी पेरेंट्साची रिएक्शन आयल्यात आर ऑन द सिमिलर फॅशन? सिमिलर फॅशन. थोडे पेरेंट्सांक जायो कित्याक शिक्षकाच्या मनान न्हू, थोडे पेरेंट्सान सांगला भुरगीं आमकां घरा लागीं सतायतात, चड तेंप जालो घरा म्हणून तुका दिसक्लान गेल्यार अदीक बरी म्हणटा ती. खूब तेंप जाला हाजे बाबतींत म्हाका दिसता कोणाचोच डावट ना. बट आय थिंक सद्याची परिस्थिती अशी आहा की
we need to tread this path very delicately. I think, sir, thanks a lot for joining. तुम्ही लास्ट टाइम जॉईन झाले त्यांना यू गेव अस व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्साइट्स आजही तुम्ही दिल्यात. थँक्स अ लॉट फॉर जॉईनिंग विथ अस. थँक्स अ लॉट सर. या तुम्ही हेडमास्टर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षाचे मत ऐकले. व्हेरी प्रॅक्टिकल, कारण इव्हेंच्युअली SOPs रिलीज करप सोंपें, ते ऑन ग्राउंड जेन्ना इम्प्लिमेंट करचे पडटात तेन्ना खरें आनी कितलें प्रॅक्टिकल ह्यो गजाली म्हाका दिसता निदर्शनाक येतात. तातूंतल्यो बऱ्योचश्यो गजाली सरान उलोवन दाखयल्यात. हांव ह्या इशूचेर थांबतां. आमी आमच्यो बाकीच्यो अपडेट्स ज्यो आसात त्यो आतां घेतले, बट ताजे पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक घेता. खंयच वचनाकात, रोखडेच परत येतात. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. परत एक फावट येवकार तुमकां. सगळ्यात पहिली गजाल आमचे बरोबर आसात आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आज मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिशद जाली. बाकीच्योय घडामोडी आसात गोंयभरच्यो. सो लौकीक, वॉट इज द अपडेट? लेट अस स्टार्ट विथ सीएम्स प्रेस कॉन्फरन्स. कितें सांगलें सीएमान दिल्ली वचून येतकीर इतली जाणांक मेळ्ळो, फायनली ताजें फलीत कितें, आनी बाकीच्योय अपडेट्स. गो हेड. फाटले 2 दीस मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली भेटेचेर आसले. 2 दिसांच्यो थंयच्यो मिटिंगो कंप्लीट करून काल सांजचेच ते गोंयांत पावले. ते उपरांत आयज तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स तेंच्या हांगासर ऑफिशियल तेंच्या ऑफिशियल रेजिडेन्साचेर घेतली. प्रेस कॉन्फरन्सचे मुद्दे इतलेच आसले. ते पयलीं तेंच्यांनी नितीन गडकरीक मेळ्ळे. नितीन गडकरी कडेन हायवे प्लॅन एक्सप्लेन केले, ते सांगले. तेजे उपरांत ते शिपिंग मिनिस्टराक मेळ्ळे. शिपिंग मिनिस्टराक मेळ्ळे उपरांत तेंच्यांनी कोलाचे विशय थंय मांडलो. कोलाच्या विशयाचे शिपिंग मिनिस्टरान सांगला जो कोल आतां पर्यंत हँडल जाता तितलोच कोल हँडल केलो गेलो वयतलो आनी शक्य आसा जाल्यार तो कमी करपाक. तेजे पेक्षा ती आतां पर्यंत जो हँडल केला तेजे पेक्षा चड कॅपेसिटीन हँडल करपाक दिवचें ना. 2017 ते सगळ्यांत चड 14 मिलियन टन कोल एमपीटीचेर हँडल केल्लो. आनी तेचें कारणूय अशें आसलें की जेन्ना आयर्न ओर हँडलिंग कमी जाता तेन्ना ऑप्शन्स म्हणून एमपीटी कोल हँडलिंगाचें काम घेता. सो जेन्ना खरें मायनिंग स्टार्ट जातलें आनी चड आयर्न ओर हँडलिंग सुरू जातलें तेन्ना कोल हँडलिंग ऑटोमॅटिकली कमी जातलें. ते उपरांत सीएमान म्हटलें की जाता इतलें कोल हँडलिंग कमी करपाचें उतर आमी दिता आनी थोड्या दिसांनी तशें एश्युरन्सू केंद्रा कडच्यान ते लेखी एश्युरन्सू हाडटले म्हटलें. तेजे उपरांत फार्मा म्हणजे फार्मा कंपनी खुबश्यो गोंयांत आनी खुबशीं वखदां एक्सपोर्ट जाता, पूण खुबश्यो दुसऱ्या पोर्टावयल्यान एक्सपोर्ट जाता ते गोंयच्या एम्पटींतल्यान करपा खातीरूय फेसिलिटी उबारपाचेर तेंचो विचार चालू आहा. आनी जे मोलेचे बी प्रोजेक्ट आहा ते सांगलें की सगळे कितें डिटेल्स आहा ते पयलींच लोकांक दिल्ले आहा. झाडां कितलीं मारतले तेजे डिटेल तेणी मागीर दिता म्हटलां, पण जाता तितले कमी एनवायरमेंटाक त्रास करून एनवायरमेंट सांबाळून हे प्रोजेक्ट जातले हेजें सांगलां. पण लोकांक जर समजून घेवपाचेंच ना जाल्यार आपूण काय करपाक शकना. तितून तेंचे लोकां वांगडा हेजिटेट करपा मदीं थोडे पॉलिटिशियनूय आहा जे राजकारणांत थोडे एंट्री मारपाक सोदता अशे लोक आहा. सो त्या कारणान एजिटेशन चड तापता. पण सरकार सगल्यो गजाली एनवायरमेंट सांबाळून आनी लोकांचो इंट्रस्ट सांबाळून करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान परत एकदां एश्युरन्स दिलां. प्रोजेक्टाचें सांगता आसतना तेणें आनीक सांगलें की सागरमाला जो प्रोजेक्ट डिजायन जाल्लो तितून खुबशे बारीक बारीक प्रोजेक्ट आसले, खुबशे पोर्ट्स आसले. तितूंतले 4 जे प्रोजेक्ट आसले ते ड्रॉप केले प्लानांतल्यान आनी ती म्हायती लोकां पर्यंत पावना, कोण तरी पावपाक दिना म्हटलें तेणी. आनी तशें तेणी लेटरूय सांगलें की एमपीटीन जे केंद्राक कळोवपाक की हे फिजिबल ना प्रोजेक्ट म्हणून ते ड्रॉप करचे म्हणून बरोवपाचें जे कम्युनिकेशन आसलें तेवूय सीएमान दाखयलें. तेजे उपरांत केजरीवालचे सरकाराचेर जे एलिगेशन आसले ते विशय सीएमाक विचारले. तेणें सांगलें केजरीवालची जी दिल्ली स्टेट आहा थंय पोल्युशन सगळ्यांत चड आहा खंयच्या बाकीच्या स्टेटी परस, आनी तें पोल्युशन तेणी बरे तरेन पयलीं हँडल करचें म्हटलें. तेजे उपरांत तेणी सांगलें कोवीड केसीस सामक्यो वाडल्या. दिल्ली 3rd वेव हीट जाल्या दिल्लीक, ते तेणी पयलीं सारकें सांबाळचें आनी मागीर बाकीच्या स्टेटींचेर हें करचें.
दुसरे सी एमाक विचारलें दिल्ली गेल्ले सो मेन मायनींग स्टार्ट करपाचो विशय येयलो काय कितें जाल्यार म्हटलें ह्या फावट बिहारची इलेक्शन आशिल्ल्यान जे लिडर तांकां थोडे मेळपाक जाय आसले ते मेळोंक पावना आनी ते खातीर मायनिंगाचो विशय डिस्कस जावंक पावना. तेजे उपरांत विचारलें की ताका म्हादयचो विशय एक म्हत्वाचो विशय आहा आनी तेजेर कितें जालें आनी जे कंटेम्प्ट पिटिशन सरकार फायल करपाक सोदताले ते फायल केले काय. ते म्हटलें आजून फायल करून रोखडेंच आमी ते कंटेम्प्ट पिटिशन फायल करपाचें आहा. तेजे उपरांत तेजे पयलीं मिनिस्टर मायकल लोबोकू मेळिल्ले आयज. न्हांवशी जो सांतांद्री कॉन्स्टिट्युएन्सीन मरिना प्रोजेक्ट येता ताका आतां ओपोज जावपाक लागला. तेन्ना मायकलान सांगलें की जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका आसता तेंच्या विलेजीन ते थंयच्यान दुसरे कडेन हालोवपाक जाय. आपूण न्हांवशीच्या आनी मेळावलीच्या IIT प्रोजेक्टा विरोध करपी लोकां बरोबर आहा. ते प्रोजेक्ट गोंयांक जाय पण त्याच पर्टिक्युलर एरियेक जर ते प्रोजेक्ट नाका जाल्यार ते थंयच्यान हालोवपाक जाय इतलें मायकलान सांगलें. ते सांगता आसतना तेजे फुडें स्टेप घेवन इतलें सांगलें की न्हांवशीचो मरिना प्रोजेक्ट आहा तो सांतांद्रीच्या लोकांक थंयच्यान नाका जाल्यार तो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन शिफ्ट करचो. आमी जाय जाल्यार प्रायवेट कोणाच्या जाग्यार आहा शेत बी हें करून थंय मरिना प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट करपाक शकता. हे मायकलान हें दिलें की गव्हर्मेंटान तो सांतांद्रीच्यान रद्द करून जाय जाल्यार कलंगुटान हाडचो म्हणून. तेजे उपरांत तेंचे आयज परत CMची सांतांद्रीचे आमदार आनी मायकलाची CMा बरोबर हेजेर बसका जाली पण फायनल आउटकम आमकां तरी कळना. बाकीच्या प्रोजेक्टा विशीं आमी मायकलाक विचारलें की जे प्रोजेक्टांक विरोध जाता आनी इलेक्शन वर्साचेर आहा अशा टायमार कशें कितें पळयता म्हणून लोक ऑपोजिशन खूब वाडत चल्लां म्हणून. जाल्यार तेणें सांगलें तितून जे एजिटेट करपी आहा तेजे खुबशे एक्सपिरियंस आहा पॉलिटिक्सान तांकां एंट्री मारपाची आहा. ते एजिटेशनाचो हें घेवन एजिटेशनाचें रिजन घेवन पॉलिटिक्सान एंटर जावंक सोदता आनी गव्हर्मेंट सगल्यांक हें करून सगल्यांचे सेंटिमेंट सांबाळून हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरतले इतलें तेणें सांगलें. थँक्स अ लॉट लौकीक. हांव लास्ट वास्को वतां. वास्को कितें घडलां तें विक्रमा कडच्यान जाणून घेवया. वास्कोन सद्याक कोविडाचे केसो वेल इन कंट्रोल आसा आनी सद्याक तरी केसो कमी जाल्ल्यो आसा. पूण सद्याक वास्कोन मोठो बोवाळ चल्ला तो दिवाळेचो. थोड्या दिसांनी आतां दिवाळी चालू जावपाची आनी मार्केट लागिल्ले आसा. पणट्यो फुलां हे सगळे मार्केट चालू जाल्ले आसा आनी लोकांचे तांकां बरो प्रतिसादूय मेळटा. वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनीच्यान लोक वास्को मार्केटान येवन बरी खरेदारी करता. थोडे सोशल डिस्टन्सूय मेंटेन करपाक लागले. सद्याक तरी परिस्थिती बरी आसा. मुखेल गजाल्यो म्हणटा त्यो वास्कोन सद्याक जो मोठो बोवाळ चालू आसा तो डबल ट्रॅकिंगाचो आनी डबल ट्रॅकिंगाक सद्याक तरी 2 दीस पयलीं आमकां अलिना साल्दानान जेन्ना आमी ताका मेळ्ळे तांच्यांनी सांगलें की शी इज शॉक्ड दॅट द CM इज नॉट लिसनींग टू द पीपल. आनी तांचें म्हणणें आसा की जे विलेज एक्शन कमिटी आसा ते 2-3 फावट वचून CMाक मेळ्ळे आनी तांच्यांनी एक्सप्लेन केलें पूण खंय तरी CMान हे प्रोजेक्ट जो आसा तो खंय तरी होल्ड करपाक जाय आशिल्लो पूण खंय तरी ते कसले स्टेप्स दिश्टी पडना. दुसरी गजाल म्हणटा ती आनी एक मुखेल गजाल म्हणटा ती गेल्या वर्सा पॅन्डेमिका खातीर वास्कोच्यान हज जावपाक पावना. सो जे हज पिलग्रिमा वचपाचे जे मुस्लीम आशिल्ले तांकां वचूंक मेळूना. पूण हे फावट जेन्ना युनियन मायनॉरिटी अफेर्स मिनिस्टरान बॉम्बेन जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तांच्यांनी हज प्रोग्रामाचे गायडलायन्स तांच्यांनी ह्या वर्साचे 2021चे गायडलायन दिल्ले आसा. पूण खंय तरी इतल्या वर्सांचो दाबोली एअरपोर्ट जो आसा हो एक एम्बार्केशन पॉयंट सद्याक आतां उरलो ना. सो जे कोण गोंयचे मुस्लीम आसा जावं लागीं वाठारांतले जशे कारवार, हुबळी, बेळगांव, सावंतवाडी जे गोंयांत येताले आनी अरावंड 600-700 लोक हांगच्यान भायर सरताले दाबोली एअरपोर्टाच्यान. सो तांकां जेन्ना आतां हजाक वचचो पडटलो तेन्ना तांच्यांनी हांगच्यान बेंगलोर वचचो पडटलो आनी बेंगलोर जावं बॉम्बे हे जाग्यार वचचें पडटलें. म्हणून खंय तरी वास्कोचे मुस्लीम जे आसा ते मातशे बेजार आसा. तांच्यांनी सांगलां की सेंट्रल जे गव्हर्मेंट आसा तेय BJPचे आसा, स्टेट गव्हर्मेंट जे आसा तेय BJPचे आसा आनी जे ऑल इंडिया हज कमिटीचो जो चेअरमॅन आसा तोय एक गोंयकार आसा आनी गोंयचो हज कमिटीचो चेअरपर्सन आसा. तांच्यांनी हो मुद्दो फुडें व्हरचो, CMाक सांगचें आनी खंय तरी हो एम्बार्केशन पॉयंट जो आसा दाबोलीन तो कंटिन्यू जावचो. कित्याक जायते लोक जे आसा सिनियर सिटीजन थंय हज पिलग्रिमेजाक वचपाक भायर सरता आनी तांकां इतले पयस व्हरप आनी जावं हांगच्यान बॉम्बे ट्रॅवल करप. सो समवेर इन द मिड ऑफ पॅन्डेमीक तांकां ते वायेबलूय ना आनी तांकां फायनान्शियली वायेबल ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती सद्याक जे आनीक आयज जे आम आदमी पार्टी आसा तांच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरंडम दिल्लें आसा की युजली वास्कोन जेन्ना हेवी ट्रॅफिक मुवमेंट चलता जे पोर्टान हेवी व्हेकल येता, ट्रक जावं लॉरी, टँकर, कंटेनर जे येता तांकां खंय तरी वास्कोन 5 ते 7 मेरेन तांकां नो एंट्री टायमींग आसता. सो हे 2 दिसांक जे दिवाळीचे 2 दिसां पयलीं थंय एक एक्सटेंशन करचें तांचें नो एंट्री टायमींग जे आसा फ्रॉम 5 to 7 जे आसता ताका 5 to 9 करचें आनी लोकांक म्हणजे लोकांक मार्केटान फ्रिली भोंवंक मेळटलो. कित्याक जेन्ना ट्रॅफिक मुवमेंट चालू जाता लोक एक मार्केटान दुसऱ्या मार्केटान जेन्ना वता चडशे थोडे जाणटे आसता, थोडे भुरगे आसता आनी जायते फावट हांगा एक्सिडंट जाल्ले आसा. सो हाजे फुडें हो एक्सेसले एक्सिडंट जावचे न्ही. दिवाळी
दिवाळी बरी भशेन वचची म्हणून आम आदमी पार्टीन एक आज मेमोरंडम दिला डेप्युटी कलेक्टराक। आनी एक गजाल म्हणटा ती आतां सद्याक जे NCPचे जे प्रेसिडेंट आसा तांचे आज अख्खी टीम वचून आज वास्को फायर ब्रिगेड फायर स्टेशनाचेर गेल्ले आनी तांच्यांनी एक मेमोरंडम म्हणजे तांच्यांनी सांगलां की जी फायर स्टेशन बिल्डींग आसा वास्कोची ती 7 वर्सां पयलीं कितें तरी अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केली। 3 वर्सां पयलीं तांच्यांनी ती डेमोलिश केली आनी सद्याक वास्कोचे जे फायर स्टेशन आसा तांकां जे फायर वर्कर्स आहा फायर फायटर्स आहा तांकां खंय तांकां एक ऑफिस ना आनी एक धाकटेशे स्टोर रुमांतल्यान ते ऑपरेट करता। सो खंय तरी एक ही बिल्डींग इमिजिएटली एक कंस्ट्रक्ट जावची। कितलेशे पेंडींग प्रोजेक्ट वास्कोन उरले एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग जावं कदंबा बस स्टँड जावं वास्कोचो फिश मार्केट जावं हे जायते प्रकल्प पेंडींग उरल्या। हे पेंडींग दवरचे न्ही आनी लोकांक जे पब्लीक प्रोजेक्ट आसा ते बेगीन घेवचे अशी आयज NCP हांच्यांनी मागणी केल्ली आसा। थँक्स अ लॉट विक्रम। हांव इतल्याचेर थांबता, आमचो वेळ सोंपला, पण आमी अत्यंत म्हत्वाच्या विशयाचेर सुरवात केल्ली तो म्हळ्यार स्कूल रिओपनिंगाचो आनी हेडमास्टर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षाचे प्रॅक्टिकल विचार आमी आयकल्यात आनी 21 तारीख मेरेन आमचे कडेन टायम आसा टू रिथिंक ऑन दीस डिसिजन। त्याच बरोबर फुडली कांय दीस आसात ह्या विशयाचेर आमी बाकीच्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स प्रिंसिपल्स फोरम ह्या सगळ्यांची मतां जाणून घेतले, कारण हांवें जशें येदोळ सांगिल्लें अल्टिमेटली नॉर्मल व्हायरस सुद्दां सगळ्यांत चड स्कुलांतल्यान स्प्रेड जाता, नॉर्मल थंडी कॉमन कोल्ड सुद्दां। अशी परिस्थिती भितर आमी ही रिस्क घेवपाक तयार आसात काय कितें काय जो एक बरो विचार आमच्या चर्चे भितर मुखार आयलो की प्रॅक्टिकल्स जी आसा त्या प्रॅक्टिकला पुरते विथ ऑल सोशल डिस्टन्सिंग भुरग्यांक आपोवपाचें हें करया। ऑनलायन क्लासीस आतां चलता तशें चालू आसूं। सो दोनूय गजाली सेफ्टी आनी एज्युकेशन हांची बॅलन्स खंय तरी जातलें। अदरवायज सद्याच्या मॉड्युला भितर एक टिचरीक एक विशय 4 फावटी शिकोवचो पडटलो 4 वेगवेगळ्या क्लासी भितर, कारण दर एका क्लासीक 12च भुरगीं आसपाक शकतात। वॉट इज बेटर, जे आतां ठरयलां तें बेटर काय जो पर्याय आमच्या चर्चे भितर आज मुखार आयला तो बेटर, जंय सेफ्टी आनी हेल्थ आनी एज्युकेशन ह्या तिनीचें बॅलन्सिंग जाता। हांव इतल्याचेर थांबतां। थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।